गोंयांत मोठेपण दाखोवपा खातीर प्रदेश प्रभारी म्हूण येवन नाका आशिल्लीं वक्तव्यां करचीं न्ही, देशा बद्दल वक्तव्यां करतना विचार करून करची, असो सल्लो काँग्रेसीचो आदलो आमदार दयानंद सोपटेन काँग्रेस पक्षाचो प्रभारी चेल्लाकुमाराक दिला. तशेंच देशाच्या जवानां बद्दल उलोवच्या पयलीं चेल्लाकुमारान आपलो पक्ष आनी आमदार सांबाळचे, असो चिमटो आदलो आमदार सोपटेन चेल्लाकुमारान पाकिस्तानांतल्या आतंकवाद्यांक मारल्यात ताचे फोटो दाखयात अशें वक्तव्य केल्लें ताचो निशेध करतना काडलो. तशेंच चेल्लाकुमारान देशांतल्या लोकांची मनां दुखयल्या बद्दल तांची माफी मागची मागणी केल्या. डॉक्टर चेल्लाकुमार त्यांचे जे वक्तव्य जे केले की पुलवामा हल्ल्यात धारातीर्थी पडलेल्या जवानाचे मृतदेह म्हणटा तो दाखयले, पण हल्लो ज्या आत्मकी दहशतवादाने हल्लो केलो त्याचे मृतदेह खंय अशा विधानांची थट्टाय जी केली त्या वक्तव्याचे पहिले म्हणजे निषेध करता आणि त्या डॉक्टर चेल्लाकुमाराकडे मागता की त्यांनी संबंध देशवासियांची पहिली माफी मागची आणि त्याचबरोबर हे गोयचे जे आमचे काँग्रेसचे जे लीडर आहात हे त्यात आमचो प्रदेशाचो अध्यक्ष बाब गिरीश चोडणकर असो, ह्या गोयचे मुख्यमंत्री म्हणून प्रतिनिधित्व केलेले काँग्रेसचे जे लीडर आहात त्यांच्याकडे मागता की असल्या ह्या मनशाक जी बेजबाबदारपणाची वक्तव्य करतात, जेका स्वताचो पक्ष सांबाळूंक कळना, अशा ह्या मनशान देशाचेर अशी विधानां करची न्हू, ताका समज घालची आणि जाता तितलो बेगीन ताका हांगाच्यान गोंयसून धाडून घालचो. कारण ह्यो अपमान फक्त गोंयच्या जनतेचोच न्हू तर सबंद भारत देशवासियांचो आसा. जे धारातीर्थ जे आमचे जवान जे पडले तांकां खंय तरी एक श्रद्धांजली आदरांजली व्हावच्या जाग्यार ही नाका जाल्ली वक्तव्य करतात. असली बेजबाबदारपणाची वक्तव्य ज्याच्यामुळे देशवासियांचो त्याचबरोबर गोंयच्या जनतेचो अपमान जाता अशें करची न्हू. परत एकदा ताका एक ताकीद दिता, ताणें एक आपल्या हेतून माफी मागची गोंयकाराची त्याचबरोबर देशवासियांची. आणि जे आमचे काँग्रेसचे जे लीडर तेच्या तेकोन बसतात आणि प्रेस कॉन्फरन्स घेतात, म्हाका लज दिसता पिक्चर म्हणजे फोटो पळोवपाक असल्या मनशा बरोबर ते बसोवन आपले म्हणजे ह्या गोंयच्या जनतेन दिल्ली तांकां म्हणजे आदर प्रेम हेचो खंय तरी समा करपाक ते विसरतात.